सत्तरी मालातल्या ब्रह्मकर्मळी वाठारात गुणवंती हरवळकार हांच्या घराक आयतारा मध्यान उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान घरातले सामान लासून गोबड जाले. हाका लागून हरवळकर हांकां सुमार 15 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. वाळपयच्या उजो पालोवपी दळान धांव मारून हो उजो नियंत्रणात हाडलो. शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागला आसूये असो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उक्तायला. आमकां वाळपय फायर स्टेशन सादारणशे 22:41 फायर कॉल जालें म्हणून घराक उजो लागला म्हणून फोन आयलो. रोखडें आमची गाडी टर्न आउट केली. म्हाजे बरोबर अशोक नायक ड्रायव्हर ऑपरेटर, ज्ञानेश्वर सावंत आणि सोमनाथ गांवकर ही आमची टीम घेऊन आमी रोखडें पॉयंटार एक 10 मिनटान पावले. गेल्या नंतर घराक फूल उजो लागलेलो. फूल तेजे जळेले आहा, सगळे गेल्ले डॅमेज, म्हणजे कितेंच मेळोंक ना. म्हणजे तेजे जे सामान कितें आसलें ते सगळे लॉस जाला. तेतून तेंचे म्हणजे खबर अशें येयलें की सादारण तेंची वस्ती घर म्हणून सादारणचे आसपास 15 लाखा पर्यंत आसताले अशें आमचो अंदाज तेंच्याच म्हणण्या प्रमाणे. तशें सांगूंक शकना कितें आहा, एक देवाचो देव असो म्हणजे एक दिवो पेटोवन तशें जावं किंवा शॉर्ट सर्कीट अशें आमी अंदाज म्हणटा. पण आमी तशें डायरेक्टली सांगूंक शकना की तो उजो असोच अमकेच कारणाक लागला म्हणून. आनी कितें इलेक्ट्रीक उपकरणां तेंची जळ्ळ्या? तशें फ्रीज जळ्ळा तेंचो. तेतून आमी सिलिंडर भायर काडलेलो. आरमार भितर जे कपडे बिपडे सगळे म्हणजे सगळं फूल लॉस जाला. तेंचे वस्ती बिस्ती भितर आसलेले ते सगळे तेंचे गेले म्हणटा. तेंच्या मुळे सादारणशे ते म्हणटा आसपास एक 15 लाखा पर्यंत जातले अशें म्हणटा.